म्हापशेच्या फामाद श्री बोडगेश्वर संस्थानाची बुधवारा फांतोडेर चोरांनी देवाच्या पादुकांची पेटी फोडली। बडयेच्या मजतीन काचेची पेटी फोडून पेटयेंत आशिल्ली रोकड घेवन चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो। म्हापशा पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामा करून रोखडोच दोग चोरांक अटक केले। फुडलो तपास सुरू। म्हापशेच्या फामाद श्री बोडगेश्वर देवाच्या पादुकांची पेटी बुधवारा फांतोडेर चोरांनी फोडली। सुरक्षा रक्षक देवळात न्हिदिल्ल्याचो फायदो घेवन दोग चोर देवळान भितर सरले। बडयेच्या मजतीन पादुकांची पेटी फोडली, मात ती पेटी फोडटाना आवाज जाल्ल्यान सुरक्षा रक्षकाक जाग आयली आनी तांचो चोरयेचो डाव फसलो। सुरक्षा रक्षकाक जागो जाल्लो पळोवन चोरांनी पेटयेंतली हाताक मेळटा ती रोकड घेवन थंयच्यान पळ काडलो। मजगती ह्या घडणुकेची माहिती सुरक्षा रक्षकान देवस्थान समितीक आनी पुलिशेक दिली। कांय वरां उपरांत रोखडेच पुलिसांनी दोग दुबावितांक अटकूय केले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापशेचे जागृत अशें देवस्थान श्री बोडगेश्वर देवळान आयज सकाळी 4:30 वरांचेर जी देवळा फुडली पादुका पेटी जी आसा तातूंतले काही जे पयशे आसा ते चोरयेक गेल्ले आसा। जेन्ना ही कागाळ जेन्ना म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर नोंद जाली तेन्ना म्हापशेचे PI तशेंच पुराय पुलीस म्हापसा जे देवळान बोडगेश्वराच्या देवळान पावतकच तितूंतले काही CCTV फुटेज जे आसा तांचेर तपास केलो। जो सिक्युरिटी आसा तांच्या माहिती प्रमाणे अशें कळटा की जेन्ना सकाळी तेंचो जो दोळो लागलो सिक्युरिटीचो आनी जेन्ना हे चोरी करपा खातीर जे दोन चोर आशिल्ले ते फंड पेटी जी आसा पादुका पेटी जी आसा ती फोडटाले तेन्ना हो आवाज सिक्युरिटीच्या कानार पडटकच तांणी थंयसर बोवाळ केलो। ह्या सगळ्याची जी कागाळ आसा जेन्ना PI कळ्ळें तेंच्यांनी हाचेर तपास सुरू करून ह्या दोन्ही चोरट्यांक आयज सकाळी एका वरा भितर अटक केल्ली आसा। हे जे दोन चोर आसा आनंद नायक आनी सागर शिंदे हे मुळात रावपी कर्नाटकाचे, ह्या दोगांय आरोपीक म्हापसा पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। काही क्षणांतच तेंची जी मेडिकल आसा ती कारवाई फुडें सुरू जातली। त्याच प्रमाणे ह्या सगळ्याचेर जी चौकशी आसा ती सुरू आसा। गोमंतक TV खातीर